Welcome back to Garden of Glory. In 1 Corinthians chapter 7 verse 32 to 40, Paul speaks not from command, but from wisdom. Whether married or unmarried, the question is the same. Is your heart undivided? This is a call to live with focus, simplicity, and holy devotion. भाग्यवंत पावलोचें कोरिंथकारांक पयलें पत्र 7 ओळी 32-43. तुमी हुस्क्या विणे जियेल्ली म्हाका जाय. लग्न जावंक नासलेल्या एका दादल्याक सोमयाच्या वस्तूंचो हुस्को आसा. आपूण सोमयाक कसो मानवतलो हाचे विशीं ताका हुस्को. पूण लग्न जाल्ल्या दादल्याक ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो हुस्को आसा. आपले बायलेक कसो खोशी करतलो हाचे विशीं ताका हुस्को. आनी अशें ताचें मन वेगवेगळे वाटेन ओडून वेता. तशेंच एके लग्न जावंक नासलेले बायलेक वो एके आंकवारीक सोमयाच्या वस्तूंचो हुस्को आसा. कित्याक ती कुडीन आनी मनान पवित्र जावंक वावुरता. पूण लग्न जाल्ले बायलेक ह्या संवसाराचो हुस्को आसा. आपल्या घोवाक कशी मानवतली हाचे विशीं तिका हुस्को. हें तुमच्याच आदावाक सांगता. तुमकां गरजे भायर बांदून दवरूंक म्हजें मन न्हय, पूण तुमी माणसुगेन जिवचे खातीर आनी सगळ्या काळजान तुमी सोमयाची भोक्ती करचे पासत हें सगळें तुमकां बरयलां. कोणूय आपले आंकवार होकले सोरी आपल्यो वंदवण्यो आप दमोवण्याचे शिमे भायर वाडल्यात म्हूण पळयता आनी आपली चाल तिचे लागीं सारकी न्हय म्हूण ताकाच दिसून येता आनी देखून फावो तो उपाय घेवची गरज म्हूण ताका दिसत जाल्यार आपणाक बरें दिसता तें ताणें करचें. ती लग्न जावची अशें करून पातोक आसचें ना. पूण एक न्हवरो कोणाचेंच बळ नासतना आपल्या आप खुशेन घेतलेल्या थारावांत थीर आसा आनी आपले आंकवार होकलेक तशीच आपली होकोल कशी दवरूंक सोदता जाल्यार तोय बरें करता. म्हणटच आपले आंकवार होकले लागीं लग्न जाता तो बरें करता आनी लग्न जायना तो अदीक बरें करता. लग्न जाल्ली बायल तिचो पती जिवो आसोसोर ताका बांदलोली आसा. पूण तिचो घोव मरत जाल्यार ती मेकळी जाली आनी आपणाक जाय त्या दादल्या लागीं तिच्यान लग्न जावं येता. तो घोव सोमयाचेर भावार्थ आसलेलो मात जावचो. ती विधवेच्या भेसार रावत जाल्यार ती अदीक भागी. हें म्हजें मत आनी म्हजें सवें देवाचो आत्मो आसा म्हूण हांव जाणो. Paul writes with clarity and compassion. The unmarried person is free to focus entirely on the Lord without distraction. But the married must also care for their spouse, and rightly so. Neither is wrong. Paul isn't burdening believers, he's offering a perspective of freedom. The question isn't married or single, it's, are you undivided in heart? He says, I say this for your own benefit, to promote good order and secure your undivided devotion to the Lord. Whether in a covenant or in waiting, let Christ remain first. Let us pray. Lord, you see our seasons. You see the single heart and the shared home.
Teach us all to live with clarity, simplicity, and undivided devotion. Help us honor you in our decisions, our relationships, and our waiting. To you be the center and the glory. In Jesus' name, amen. Thank you for joining today. Please like, share, and subscribe to support this channel. God bless you.